रॉयल्टी आसा 10% रॉयल्टी आसा 30% केंद्र सरकाराची एक्सपोर्ट टॅक्स आहा हें सगळें जें आसा पळय हें सगळें गोवा सरकार थरयना हें सगळें केंद्राचो कायदो आसा 1957चो मायनींग एक्ट आहा पळय ताज्या अंडर ठरता गोवा सरकाराक हें ठरोवपाची कसलीच पावर ना त्यामुळे ताका जाय जाल्यार म्हयन्यान हांव एस्टिमेटेड दिता व्हॅल्यू पण आय हॅव नो पावर्स टू डिसायड हाऊ मच आय हॅव टू गेट आय हॅव डिसायडेड ओनली द लीज रेंट जे पळय आमी लिजाक आतां हें घेतला लीज हें स्टॅम्प ड्युटी जी घेतल्या पळय लिजाक ती ठरोवपाचो म्हाका अधिकार आसा तो हांवें ठरयलो आनी ते पयशे गेले 25 वर्सां वसूल जावंक नासले पयल्या खेपाक गोंय सरकारान वसूल करपाक सुरवात केल्या ताजो आनी भितर आशिल्ल्या मिनाचो कांय एक संबंद ना बिकॉज सर एक दुकान जेन्ना टुरिझम डिपार्टमेंट लीज करता तेन्ना त्या दुकानाची आमी लीज रेंट घेतात आनी स्टॅम्प ड्युटी घेतात आतां स्टॅम्प ड्युटी हांगा आमी घेतल्या हांव विचारूंक सोदतां की लीज रेंट घेतला काय म्हणून कितें आसा लीज रेंट काय आमी तांची स्टॅम्प ड्युटी घेता हेंच ते आमचेर फावर करतात आज जे भशेन मायनिंगाचें चल्लां ते आमी लीज रेंट तांचे कडेन घेनात आमी फक्त स्टॅम्प ड्युटी घेतात कायद्यान अनेक तरेच्यो हे आसा वाचून दाखयता का कितें कितें दिवचें पडटा ते लीज रेंट जो तो म्हणटा पळय ताका तरेतरेच्या कंडिशनान वेगवेगळी हे भरचें पडटा ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर वाचून दाखयता मागीर ताका लक्षांत येतलें कितें कितें भरपाचें आसता तें इन द मायनींग एरियाज फॉर वीच रिन्यूवल द अमावंट ऑफ डेड लीज डेड रेंट रॉयल्टी आनी बाकीच्यो कितें टॅक्सीस आहा त्यो जितले आसा तितले आमी वसूल करता श्री अलेक्स Speaker sir, Article 14 of the Constitution asks for a transparent, competitive and revenue maximizing method. आमकां जेन्ना हो MMDR Act सांगतात तुमी आर वी नॉट कॉन्ट्रावेनिंग द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताणें स्पीकर सर हांव विनंती करता हो विशय कॉम्प्लिकेटेड आसल्यार म्हाका विचारपाक दिवचे जाय तितले प्रश्न विचारूं न्ही एक खेपेक फक्त आर्टिकल 14 से इक्वेलिटी बिफोर लॉ सो लॉ इज मेड बाय द पार्लमेंट ऑफ द कंट्री त्या कायद्या प्रमाणे आमी वता बस त्या कायद्यान जे कितें बरयलां त्या प्रमाणे आमी वता आनी गोंयच्या बाबतीक 1987 एबॉलिशन ऑफ कन्सेशन एंड कन्वर्शन इंटू लिजीस एक्ट जो केल्लो 1987 तांकां सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्ले मायनींग कंपनीनी आनी सुप्रीम कोर्टाचो डिसिजन हांव वाचून दाखयता इन द मायनींग एरियाज for which renewal applications have been made on the condition that the applicant shall pay to the respondent from the date of respondent meaning government from the date of commencement of the impeached act all the account of dead rent royalty as now stipulated by respondents under the act without prejudice and under protest. The appellant will also comply with all the conditions. Supreme Court on 1998 ऑर्डर कोर्ट मार्शलान ऑर्डरची कॉपी धाडल्या 2/3/98 रोजी जी पळय लीज कन्सेशन दिल्लें जे कन्वर्ट केल्ले लिजीन तातूंत भितर ह्यो मायनी चालू दवरपाच्यो तांकां चालू दवरपाक तांकां पूर्ण परमिशन दिल्या 1998चो हो ऑर्डर सुप्रीम कोर्टाची आयज 15 वर्सां जाली तरी ताजेर कांय एक डिसिजन जावन ना ती डिसिजन जातकूच सरकार एक सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम अल्टिमेटली आय कांट एक्ट अगेन्स्ट हिज डायरेक्शन. What about constitution? Constitution is interpreted by Supreme Court. When Supreme Court states something, I am who is Manohar Parrikar. Supreme Court as yet has not said anything. You have the constitution to act on. It is an executive decision you can take. Sir, executive decision नाही सुप्रीम कोर्टान स्टे दिल्ली आसा तांकां तो पर्यंत सांगला ह्या कायद्याचेर निर्णय जाय पर्यंत जे कोण पळय एप्लिकेशन केला त्या 1987च्या कायद्या प्रमाणे तांकां सगळ्यांक मायन चलोवपाक दिवची अशें स्पश्ट क्लियर ऑर्डर आहा 1997 केस फायल जाल्ली 98 ही ऑर्डर दिल्या. दिस इज सुप्रीम कोर्ट केस नंबर तिसरो सप्लिमेंटरी उरला एकूच सप्लिमेंटरी केस नंबर this will be 7th one केस नंबर कोर्ट करता not the 7th one you can see the nature of the question. उत्तरूच ना मातसो राव मरे तुवें सगळ्या कादी थांबतलें हांवें स्पेशल रिक्वेस्ट केलो स्पिकराक की ह्या प्रश्नाचेर जर तुका सॅटिस्फॅक्शन येना जाल्यार हाजेर जाय जाल्यार 2.5 वरांचें डिस्कशन घे हाफ वराचें डिस्कशन घे आय एम रेडी. स्पिकर सर सुप्रीम कोर्टाची हांव मरे मदीं उलयता कित्याक
हे पेटिशन आहा ताजी कॉपी कोणाक जाय आसत जाल्यार हांव दिता, ताजी दिवपाक म्हाका कांयच हरकत ना. झेरॉक्स मारून तूं हावजाचेरूय दवरपाक हरकत ना, तुमीच पळया. स्पिकर सर, आर्टिकल 14 कितें आसा पळय, हांव जेन्ना पळय मुख्यमंत्री जालो ह्या खेपा, गेल्या खेपा, पयली गजाल हांवें मंत्र्यांक जी कॉपी दिल्या पळय, त्या आर्टिकल 14चेर सगळें कंप्लीट कॉमेंट्री सकट दिल्या. सांगचें मंत्र्यांनी दिल्या काय ना, कितल्या जाणांनी वाचल्या म्हाका खबर ना, थोड्यांनी तरी वाचले आसतली. एकदां न्हय 2दा दिली कॉपी तांकां. आर्टिकल 14चेर पूर्ण कॉमेंट्री बासूची आहा पळय ती सगळी दिल्या. आर्टिकल 14 फुडें एक वाक्य आसा, सब्जेक्ट टू रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू रिजनेबल कंडिशन्स, एवरीवन शॅल बी इक्वल. म्हणूनच ओबीसी रिजर्वेशन येता, म्हणूनच एसटी रिजर्वेशन येता, म्हणूनच एससी रिजर्वेशन येता. ही रिजर्वेशन जी आसा पळय ती आर्टिकल 14चेर डायरेक्ट क्रॉस जातात एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. बट ताजेर ताणें एक क्लॉज घाला, सगळो आर्टिकल 14 विथ कॉमेंट्री वाच, बसू ना जाल्यार हांव धाडून दिता कॉपी. ताजेर क्लियर म्हणला की सब्जेक्ट टू सर्टन कंडिशन्स यू कॅन डिफायन क्लास ऑफ पीपल, यू कॅन डिफायन अ पर्टिक्युलर सेक्शन ऑफ पीपल, आनी ताजेर अनेक जे कायदे आसा ते अपहोल्ड केल्ले आसा. बट म्हाका दिसता स्पिकर सर हो क्वेश्चन ओवर आसा, कॉन्स्टिट्युशन ओवर ना. स्पीकर सर, ते 2,280 कोटी जे कलेक्ट केल्या हो एडवान्स काय कितें? श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. 280 कोटी एडवान्स न्हय, हांवें कलेक्ट करून ना, तांच्यांनी स्टॅम्प पेपर विकत घेतल्या. आय थिंक इट इज 280 or 288 प्लस ऑर मायनस सम अमाउंट. प्रश्न बिकॉज एक्झॅक्ट फिगर जाय जाल्यार हाडटा. स्टॅम्प ड्युटी ताणें भरल्या, म्हणजे पेपर विकत घेतल्या, बँकांनी पयशे भरून तितले पेपर विकत घेतले. आतां एग्रीमेंट करपाचें आसा, गव्हर्मेंट वील गिव देम द agreement clauses which they will print on that papers and then government and they will sign. Nature of it is an advance अजर आणि because it can be refunded. It can be refunded only under because sir कायदो केल्लो आसा. एकूच उत्तर दिता. म्हाका नियमांचें बंधन आसा. एक फक्त उत्तर दिता, म्हाका चड दिवपाचें. ताका actually you can advise him to move for a discussion for half an hour if he is not satisfied. But I will only answer one point of it. There is a provision, this is act amended by this very own Vidhan Sabha, this legislature, where there is a provision to refund provided force majeure or conditions beyond the control of the lessee forces him to not to म्हणजे फाल्यां जर तूं एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळना ताका, मायन चलोवपाक आयली ना जाल्यार ही कॅन क्लेम रिफंड. But refund will be only for prospective effect, not for retrospective effect. 7 पासून 13 पर्यंत जी पळय पिरियड जालो ताका रिफंड मेळचो ना, फुडल्या काळाचो मेळूंक शकता जर ताणें चलोवन ना जाल्यार. Speaker sir, I wanted to ask that question. Under what rule? चलोवन ना न्हय आं, ती चलोवंक शकलो ना तो, म्हणजे बिकॉज ऑफ. Speaker sir, I wanted to ask the Chief Minister Kitkon on what basis he took. He answered due to Supreme Court Abolition Act which was challenged, he has taken. Now, why didn't the Chief Minister, who is the custodian of the treasure of the state, ask for more money? Why only this much? For simple reason that, in fact, Goans are losing, the state is losing. Supreme Court matter. Why can't we go to the Supreme Court and ask for more to be deposited? Because the money is to be Goan lost. Because sir, 5 वर्सां न्हिदतकच जेन्ना मनीस जागो जाता पळय तेन्ना बरें दिसता एकदां जालो जागो म्हणून. 2 गोश्टी आसा. 25 वर्सां आमी लिजाचेर 1 पयसो कलेक्ट करूं ना. जी मायन चल्लेल्यो त्यो सगळ्यो मायनी 140-150 चलताल्यो एका पर्टिक्युलर मोमेंटार. ताजो ह्या हिशोबान आय एम कलेक्टींग एट अ रेट ऑफ 10 crores per lakh ton. तो जर तूं केल्लो कलेक्ट पयल्या 20 वर्साचो, बिकॉज आय एम कलेक्टींग फॉर द लास्ट 5 years ऑल्सो, पयल्या 20 वर्साचो कलेक्ट केल्लो जाल्यार ताजेर म्हाका दिसता जवळ जवळ 1000-1500 कोटी सरकाराक येतलो आसलो. द very amount lost in the mining includes lease amounts, includes amount where material dump is dumped on a land of government or conversion fees are not paid. We are trying to now recover. They should congratulate us for that. So lease congratulate आपण स्वतः करता. Actually more can be taken. What I am on the opinion, and the state is losing. It is losing. Pramod Sawant. Speaker sir,
स्पीकर सर, म्हणजे म्हणजे असं आम्ही जेन्ना लीज दिता ताच्या उपरांत जो सर्फेस रायट असता त्या फार्मरांचे किंवा लीज दिता त्या सराउंडिंग्स जे फार्मर्स असता त्यांचो लँड रेट जो आसा हो त्या अल्पशा किमतीन मायन ओनर्स किंवा लीज होल्डर्स जो आसा तांकां रेटूच दिना म्हटल्यार जाता. जे फार्मर्स जांकां सर्फेस रायट असता ऑन दॅट लीज या सराउंडींग दॅट लीज, बट ताजेरूय गव्हर्मेंटान विचार करचो कारण त्या फार्मर्सांक रेट मेळपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आता गव्हर्मेंटान आमी जे रेट डिक्लेअर केल्ले आसा सगळे कडेन गांवांनी, त्या रेट डिक्लेअर करपाचो स्टॅम्प ड्युटी केल्या पळय ताजोच आधार सादारणसो बाकीच्या अनेक गजालीक घेतलो वतलो. तो कितें सांगता तें बरोबर आसा, बऱ्याच हांकां मेळून ना, पण सद्या मायनी बंद आहा न्ही, त्यो चालू जाली की तुज्या हातून विशयान लक्ष घालता. लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या अंडर म्हाका दिसता डेप्युटी चीफ मिनिस्टरा कडेन तूं एप्रोच जालो जाल्यार तो ही कॅन put up a particular rate for those compensation. फुडलो प्रश्न श्री अलेक्स लॉरेन्स. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 4A. विचार 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 मरे 4A म्हणून विचार. 4A मुळ्ळा already. The second time an excess. सर As it is, we are running short of time. उत्तर छापील कागदा प्रमाण. Speaker sir, पहिले तें लिस्ट दिल तें मातशें कंप्लीट ना. It is last part पडे हा ते कंप्लीट ना. Anyway, let us not go into this. तुवें नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट 94 ट्रान्सफर्स केल्यो. साउथ गोवान तुवें आनी केल्यो. ओके. तुवें ऑलमोस्ट 1/3 ट्रान्सफर केल्यो. 1/3 of the administrative total staff, because we have 189 panchayats, not 189 secretaries will be there. As it is, सगळे बॉब माता additional charge हा म्हणून. I am making a charge. तूं हास्या केलें तेंक विसरावपाक की तूं CRZ थिंग कांय एक्शन घेना, थिंग सगळे नॉर्थान ट्रान्सफर केले. आय वॉन्ट टू नो, बिकॉज सगळे नॉर्थाचे जनरली चड ट्रान्सफर जाले. आनी वेदर यू वील टेक एक्शन पळय हें तुवें हास्या केलां. म्हाका तुका पयलीं एश्युरन्स जाय बाबा CRZ थिंग चलतें, जे इलिगल चलता जावं ते सायडीन नॉर्था चलता तें तूं एक्शन घेता म्हणून. कित्याक तुका म्हाका दिसता की सगळे तुवें ट्रान्सफर केले ते भाशेन तूं कांय करूं सोदना आनी प्रमोट करूं सोदता म्हणून. हांगा CRZ खंय येता? स्पीकर सर, म्हाका ताणें नवीन खातें दिलां अशें दिसता CRZ. स्पीकर सर, एक म्हणजे नीड नॉट आन्सर दॅट CRZ. एक म्हणजे हांगा ट्रान्सफरी ज्यो केल्ल्यो आसात ते 37 सेक्रेटरीच्यो ट्रान्सफरी जाल्ल्यो आसात. ताणें जो 33% म्हटलें तें म्हाका कशें कळना. सगळे म्हजे सेक्रेटरीज 188 37 भितरले ट्रान्सफर जाले जाल्यार 33% जायनात. 25 जायना ते कमी जातात, 20%य जायनात. हांव नखो ताचें गणीत कशें चलता तें. नॉर्थ सावथ अशें हांवें कांय पळयल्लें ना. एखादो सेक्रेटरी जेन्ना ट्युशन धरुया. बस प्लीज सीट. एखादो सेक्रेटरी जेन्ना आमी अपॉयंट करतात तो गोंया खातीर करतात, नॉर्था खातीर करिनात किंवा सावथा खातीरय करिनात. तो रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ आसूं शकता, रेजिडेंट ऑफ सावथ आसूं शकता, पूण अपॉयंट केलो तो अख्ख्या गोंया खातीर आसता. त्यामुळे ताणें खंय वचूंक जाय धाडलेल्या जाग्यार. सर म्हाका ऑर्डर हा, हांव कॉपी दिता तुका. तुवें कितले ट्रान्सफर केले त्यो नॉर्थाचे फॉर इज रिकॉर्ड, बिकॉज ही सेंग आय डोंट नो. आय एम जस्ट टेबलिंग इट ऑन द. ताका मातशें चोय न्ही, बिकॉज ही तांकां कितें उलोवपाक संवय जाल्या हो कितें उलयत म्हणपाचें. आय एम प्लेसिंग इट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द हावस. सेकंड, अर्जुन वेलीप म्हण ताका मोरपिल्लासान, फ्रॉम मोरपिल्लासान तुवें ताका मोयरा गायलो, फ्रॉम मोरपिल्लासान मोयरा गायलो. मागीर पुत्तून सालसेती हाडलो, सालसेतीसान पुत्तून मोरपिल्ला उरलो. तेगे पाय पॅरलायज आहा, तेगे माय किडनी पेशंट आहा, तेगे यंग भुरगें आहाय. सेकंड तुका तुवें दिपक भयंगणकाराक, तेगे बायल शिवोलीक काम करता, तो एवॉर्ड विनर. तेगे पाय फ्रीडम फायटर, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन तो प्रमोट करता, कित्याक तेजी एक पर्यंत कंप्लेन ना. तेका पयलीं बिडिओ गायलो, मागीर तेका बिडिओ इज 86 किलोमिटर्स फ्रॉम हीज हावस. मागीर तुवें तेका भाटी गायलो, दॅट इज 12 किलोमिटर्स अवे, दॅट इज ऑलमोस्ट 100 किलोमिटर्स. गोंयची डायमिटर इज 120. आय एम जस्ट रिमाइंडिंग यू. आतां फ्रॉम सिओली टू भाटी सांगे the fellow has to travel, he has to take 2 hours to drive, 3 hours to reach. तेगे माई मेली, कित्याक तुमी एश कोत्ताय तांगे शिराप घेताय म्हणून. जालना प्लस